वाव हेवी क्वालिटीचा हा विपय ओय बरो हेवी हा मगो बेस्ट पार्ट म्हणटा पळय तो पिजन कंपनीचो ओरिजिनल ब्रँड. कोणाकडे वायफायचे कनेक्शन आसा ब्रॉडबँडाचे कनेक्शन आसा आनी तुमचे घर वयर सकयल आसा ओके म्हणजे फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर थर्ड फ्लोर आनी ग्राउंड फ्लोराक सगळ्याक रेंज पावता वायफायची. फर्स्ट फ्लोराच्या बेडरुमान पावना तो सेकंड फ्लोराच्या बेडरुमान पावना. दिस इज द परफेक्ट सोल्युशन. कोण युके बिके व्हरता समाज जाल्यार बरो आसा हँडी हा कॅरी करपाक. चल गो पयता कित्याक गो थिंग गायज कितें हाडा ही बॉटल आनी लिपोन दवरलेली ती आयज लायता आसतना ह्या चोरान पयली. सो गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी हा म्हणून मागता. आनी आयज आमी एक पॉवरफुल तगडो किचन आयटम अनबॉक्स करपाचे आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता संदेशान ऑर्डर 1 year वॉरंटी. वा पिजन कंपनीचो हा सादोय न्हू पळय. कितें सांग मिक्सर हेजी मम्मीन ऑर्डर केला. आमी करूंक ना संदेशाच्या मम्मीन केला ऑर्डर. हिंगेर मिक्सर नासलो खंय आनी तिका बरो ऑफरान पडलो तिणे ऑर्डर मारलो सोमतो. वा काड भायर काड पिच पिचाई. वयस बरो हा मरे ह्यो. हा वयस अनबॉक्सिंग रा एक निकाल बार रुक सब मत निकाल. हाँ ओपन करता मिक्सर करूया ओपन. पिच पिचैया. वाव हेवी क्वालिटीचा हा विपय ओय बरो हेवी हा मगो. हेवी हा न्हू. बरो हेवी हा आनी तेजे हे बरें हा बरी क्वालिटी हा बेस्ट. हय आनी गायज कोण युके बिके व्हरता समाज जाल्यार बरो आसा ह्यो हँडी हा कॅरी करपाक. हांगा गोंयांतल्यान हांवें अशें आयकलां युके एक्सपेन्सिव्ह हा म्हणून. सो हांगाल्यान तुमी कॅरी करता जाल्यार इट्स अ गुड डील. बरो आसा. चल आता जार्स पळोवया कितें कितें आहा ते. चल चल फटाफट कर साइकिल लाने के लिए जाएंगे. अभी इधर लेके आओ. ये देखो ये ढक्कन है इसका लगाने का. लाकड़ा ज्युसराचे. ये देखो ज्यूसर. वाह वय ज्यूसर एका तर रावलेलो हांव. आता म्हाका कितें जाय ज्यूस बीस करपाक जाल्यार हांव संदेशाक सांगतलो. संदेश म्हाका ज्यूस करून दितलो. और इसमें आप पी सकते हो. ए वाव ये खूब है ना. कितें कितें आहा रे हेजेर. छोटा सा बोतल है. मैं अब स्कूल में ले जाऊंगा. सिपर वो अभी वो बोल रहे सिपर स्कूल ये स्कूल में लेके जाएगा. और किसको किसको देगा वो? मेरा बोतल भर जाएगा. क्या बना के देगा? मच्छी का करी. जार पळय चटणी जार और चटणी जार दिला. ये त्याचे दाखणे आणि वयस हे करी जार. यो करी जार. ये इसका ये येदो व्हडलो. हँडलूय बरें हा पळय. क्वालिटी इज पॉवरफुल हा. कास्ता क्वालिटी. ज्यूसर कितना मस्त लग रहा है. ओके सो पळयात तुमी हे सगळे आयटम आमकां ह्या मिक्सरा वांगडा मेळलेले आसा. आनी बेस्ट पार्ट म्हणटा पळय तो पिजन कंपनीचो ओरिजिनल ब्रँड. आमी व्हडली मिस्टेक केली मुगो 4000 ऑर्डर मारून. आणि हांगा पळय हेणी काय बरें ऑर्डर मारला. कितना में मारा रे ऑर्डर? 1000 हाँ 169 रुपये. आवय तकले वयल्यान गेले. कितले गो ते? 1000 कितना रे? 1179. हा म्हणजे 1200 आनी इतले बरें मेळटा जाल्यार कितें वायट आसा. तरी तुमकां आमी आनीक सवाय मेळटा जाल्यार डिस्क्रिप्शनान लिंक घालता तेजेर क्लिक करा तुमी. तुमकां आनीक सवाय पडटलो. आनी हेजी क्वालिटी चड बरी हा. हे धाकण बीन बरें हा पळय. हांगासर तुमी कितें कुकिंग बीन करतली इट्स अ गुड डील. आनी हे मेन म्हणटा पळय ते म्हाका लायक जालो हो ज्युसर. हो ज्युसर लायक जालो. MRP प्राइस पळय कितली आहा ती 4995 म्हणजे 5000ची MRP आहा हेजे. पूण हो सारको आतां चीप रेटीन गावलेलो आसा. सध्या ऑफर चालू आसा न्हू. सो हांव तुमकां हेजे डिस्क्रिप्शनान घालता. हाँ ऐसा ही है ना. वो डायरेक्ट पी सकते हैं बाद में. ऐसे सर्व कर सकते हैं ऐसे. गाइस हे पळय आम्ही आता बनाना शेक करता. हेतूर दूध बनाना बी घातलेले आसा. हय तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता
1 मिनिट सुद्धा हे करूंक ना, फक्त 30 सेकंड मिक्सराक मारला आणि पयात काय बरो शेक जाल्लो असा रेडी. आता सगळ्यांक दिता. पिय का मरे, ग्लास लेके आ चल. A few moments later. तशीच बारीक मदत जाल्लेली आसा फ्रीडा लोबो, मायकल फर्नांडीस आणि सुशांत नाईक यांच्यानी दिल्लेली आसा. आणि थोडे पयशे तेका हेणी दिल्लेले आसा, यांच्यानी जे लोकांनी दिल्लेले आसा ते संगीताकूय दिल्लेले आसा. ओके, संगीत आहे हे घे तुझे फुडें घे मातशें. हा पळय. ओके, आणि थँक्यू सो मच म्हणून सोदता सगळ्यांक तांकां सपोर्ट केलो, हेल्प केली म्हणून. मोग आसूं आणि मे गॉड ब्लेस यू. देवान तुमकां बरे सक्सेस आणि बरो आशीर्वाद दिल्या. बरो कितें म्हणून सोदता संगीता आणि हर्ष? तांकां देवान बरो आशीर्वाद दिल्या उपरांत तेंची जी कामां आसा, जेंच्यांनी कितें चिंतलां तेंचे जाल्या पुरो, सगळ्यांक भलायकी मेळ्ळ्या पुरो आणि तांकां बरी शक्ती मेळ्ळ्या पुरो. येस, एक्झॅक्टली. देवाचो आशीर्वाद तर तांकां मेळटलोच आणि सगळ्यांचे तशें तेंच्यांनी बरें करपाक आणि आपले सगळे आरोग्य तेंचे बरें उरल्या पुरो. बस हांगासर कितें जालां तें पळोवंक शकता तुमी. हांगासर हांवें CCTV कॅमेराज आनीक हाडलेले आसा. ओके, सो हेज्या बद्दल हांव तुमकां डिटेल्स दितलो येता ते फुडल्या व्लॉगांनी. बट सद्या पयलीं हांव सेटअप करता सगळें आणि मागीर तुमकां दाखयता. ओके, सो गायज सारकें मॅस जाल्लेलें आसा, सो सॉरी. आणि हांव कितें चिंतता जाणा तुमकां खरें सांगू की हो जो कलर आसा खबर आसा तो फायनली हेजी तारीख येयल्लेली आसा आणि हो बोर्ड बीड हांव सगळें काडपाचो आसा. सो हांगासर हांव चिंतता कितें अलग पेंट बीन करपाचो. सो लेट्स सी, अजून डिसायड करूंक ना, बट येता ते 2-3 दिसा भितर हांव हें खरेंच चेंज करपाचो आसा. ओके, सो फूल सेटअप चेंज करता सारको. आणि तुमकां खबरूच आसा म्हाजें कामां हांवूच करता. पेंटींग कितें आहा जाल्यार हांवूच करता, कित्याक म्हाका खूब मजा येता घराचें काम करपाक. साफ सफाई केली, पेंटींग केली आनी कितें केलें. सो आतां पावस 100% गेल्लोच आसा. सो लेट्स मेक इट लिटल बीट कितें म्हणटा ते चेंजीस करया. सो पळोवया. आनी आयज तुमकां मिक्सर घातला तो पयला आसतलो न्हू. मागीर तुमकां अंकिताच सांगतलें कितें पळय ते मिक्सर तितून म्हाका कांय नॉलेज ना. ओके, सो गायज हें कितें तुमी म्हणटले हें कितें. ओके, तुमगेर कोणी हो ब्रॉडबँड यूज करता वायफायचो. ओके, आनी हें कितें तें खबर ना जाल्यार तुमी ब्लॉग पळया, सांगता तुमकां कितें पळय तें. सो गायज हो जावन आसा TP लिंकाचो वायफाय एक्सटेंडर. आतां वॉट इज वायफाय एक्सटेंडर? आय एम टेलिंग यू. कोणाय कडेन वायफायचें कनेक्शन आसा, ब्रॉडबँडाचें कनेक्शन आसा आनी तुमचें घर वयर सकयल आसा. ओके, म्हणजे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. आनी ग्राउंड फ्लोराक सगळ्याक रेंज पावता वायफायची. फर्स्ट फ्लोराच्या बेडरुमान पावना, सेकंड फ्लोराच्या बेडरुमान पावना. दीस इज द परफेक्ट सोल्युशन फॉर टू इन्क्रीज युअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर, मागीर टू बूस्ट युअर इंटरनेट स्पीड. ओके, दीस इज कॉल्ड TP लिंक वायफाय एक्सटेंडर. हाव मच इट कॉस्टिंग हांव तुमकां ह्याच ब्लॉगान हेजे लिंक दिता. हेजे मिक्सराचे सगळ्याचे तुमकां लिंक दिता, वचून घ्या. आतां हाव टू इन्स्टॉल दीस हो एक इन्स्टॉल करपाक पळयात, तुमकां खरें सांगता. कोणाचो वायफाय आसा ओके, आनी भायर म्हणजे तुमचें बरें व्हडलें घर आसा आनी भायर तुमचे वायफायची रेंज पावना, बट तुमचे कडेन घरा कडेन CCTV कॅमेराज आसा. CCTV कॅमेराक वायफाय तुमकां जर खबर आसा वायफायची कनेक्टिविटी जाय. सो दीस इज द रायट सोल्युशन. यू कॅन जस्ट प्लग इन. ओके, लॉग इन विथ नेसेसरी कितें जाय तेका ते लॉग इन करा आनी यू आर रेडी टू गो. कनेक्टिविटी तुज्या वायफायक दी, कॅमेराक दी आनी CCTV कॅमेराज कॅन बी ऑपरेट. हे वन ऑफ द बेस्ट हे आनी चिपस्ट रेटीन हांव सारकें. आतां लोक म्हणटले तूं चिपस्टूच करता मरे, किती रेट ती सांगिना मरे. अरे भावानो, कोण अनपड गवर आहा पळय तेकाच तोंडान सांगचें पडटा. आनी कोण शिकलेले आहा, आमचे हे मस्तीखोर गोवन्स जे फॅमिली आसा जे शिकलेले आसा तेंच्या खातीर स्पेशल लिंक आहा. तेजेर क्लिक केल्या काय डायरेक्ट बाय करपाक पावता न्हू, जाल्यार तोंडान आनी कित्याक सांगू तुमकां, सारकें न्हू. हो प्रोडक्ट आतां हे कशें कितें तें तुमकां दाखयता. सो गायज हांगासर TP लिंक एक्सटेंडर हांवें कनेक्ट केल्लो आसा, पावर सप्लाय दिल्लो आसा तेका. सो हो लॉग इन करपाक सगळ्यात पयलीं तुमकां हांगा दाखयता. हांगासर धाकटुलो एक होल आहा पळय. ओके, ह्या होलान पिन घालपाची आनी हो रिसेट जातलो. रिसेट जाले काय अशी लायट ब्लिंक जातली. ब्लिंक जाली आनी मागीर ती सॉलिड कंटिन्यूस प्ले उरतली, समजपाचें की तुमी रेडी टू गो म्हणून. ओके,
सो नाव मेन पार्ट हांगा ह्यो जे इन्स्टॉल केलो काय हेच्या उपरांत एक एप्लिकेशन येतलें तेच्या बद्दल सांगता आनी लॉगीन कशें करप तेंय तुमकां सांगता. गायज सो फुडें प्रोसेस स्टार्ट करच्या पयलीं तुमकां हो कितें म्हणटा तो हो लिंक हो ऍप डावनलोड करचो पडटलो प्ले स्टोरा वयल्यान. ओके सो गायज हांव आतां स्क्रिनीचेर येयल्लो आसा. हांवें ऍप ओपन केल्लेलें आसा. सो मागीर तुमी तुमचे मोबायल नंबर घाला नाल्यार तुमी ईमेल आयडी घाला आनी तो लॉगीन करा. प्लस सायन दिसता प्लस सायनाचेर क्लिक करपाचो. ऍड रावटर आनी ऍड अ रेंज एक्सटेंडर तुमकां आतां एक्सप्लेन केला हांवें की हो जो डिवायस हा कित्याक यूज जाता पळय ते खंयच्याय जाग्यार समज रेंज कमी येता एकूच दाणी येता समज 1% दाखयता जाल्यार फॉर दॅट दीस इज द बेस्ट ऑप्शन. आनी तुमच्या आख्ख्या घराक तर वायफाय तर कनेक्शन दिवपाचें आसा तुमकां आनी पयशे म्हणजे वायरी ओडपाक खूब पयशे जाय न्हू. सो वायरी ओडपाची गरज ना. दीस इज द बेस्ट सोल्युशन जस्ट ऍड ऑन कितें आहा तें ऍड कर आनी मागीर तुमच्या डिवायसाचेर तुमकां आत्तां सांगल्या पळय LED आर सॉलिड ऑन हेचेर क्लिक करा. डिवायस सर्च करता. ओके डिवायस सर्च जातलो. येस कनेक्ट. ओके सर्चिंग फॉर एक्सटेंडर. आतां हांव म्हाज्या वायफायक कनेक्ट आसा. ओके पळय TP लिंक एक्सटेंडर पयल्या तुमी वायफायक कनेक्ट जाल्लो आसा. सो आतां हांव हो पासवर्ड घालता. ओके पासवर्ड तुमकां सांगिना कितें तो. सो पासवर्ड घालीसर हो पॉज दवरता मागीर तुमकां फुडलो प्रोसेस सांगता. ओके सो हांवें पासवर्ड घातलेलो आसा. हांव नेक्स्ट करता. पळयलें हांगासर कितले कितें म्हणटा पळय ते कितले येयल्लेले आसा पळय ते डिवायस. ओके सो हितूंतलो म्हाजो डिवायस खंयचो जाणाय सातेरी देवी म्हणून आहा पळय ग्रीन दिसता पळय आनी सिग्नलाची दाणी म्हाका फक्त 2च दिसता. दिसले तुमकां. सो दीस इज द रायट चॉयस. सो म्हाका आतां हो जाय. हेजेर क्लिक केलो एजो पासवर्ड घालचो पडटलो. सो आतां हांव पॉज दवरता परत आसलो तो. ओके सो पासवर्ड घालून हांवें नेक्स्ट केल्लेलें आसा म्हणजे म्हाज्या वायफायचो पासवर्ड घातलेलो आसा आनी एक्सटेंडराक हांवें परमिशन दिल्लेलें आसा की म्हाजी रेंज वाडय म्हणून. सो आतां तो एप्लायींग यो सेटिंग म्हणून येता पळय 12% जाता तो आतां 100% जातलो आनी मागीर फुडलो प्रोसेस स्टार्ट जातलो. ओके सो गायज तुमी पळोवंक शकता हो जो म्हाजो आतां हांगा आहा पळय तो म्हाजो आनी हांगासर पळय हांवें 5G आनी 2G दोनी एक्सटेंडराक लावन एक्सटेंड केल्लेले आसा. दिसता तुमकां. हे पळय हे सगळे हे म्हाजे आतां एक्सटेंड केला पळय तेजे. आतां तुमकां एक्सटेंडराचे लायटी कितल्यो पेट्टा ते दाखयता. हे पळय आतां एक्सटेंडराच्यो लायटी पेट्टा पळय 1 2 3 म्हणजे हो जाल्लो आसा सेटअप आतां रेडी टू यूज. ओके सो गायज तुमी पळयलां आसतलें तुमकां हांवें इन्फॉर्मेटिव्ह मॅसेज दिल्लेली आसा. कोणाच्या घरान रेंज येना वायफायची जावं तुमच्या तुमचे 2 घरां आसा. फुडलें घर समज तुमचेच रिलेटिव्हाचे थंय वायफाय आसा आनी तुमकां हांगाय वायफाय 2 कनेक्शन 2 सबस्क्रिप्शन खूब पे करचें पडटा. तो वायफाय तेंचो हांगासर तुमी एक्सटेंडर लावन तुमकां यूज करूं शकता. ओके सो दीस इज द रायट म्हणजे कितें ते रायट डिवायस फॉर दोज पीपल हू आर युजींग वायफाय कनेक्शन CCTV फुटेज एक्सेट्रा CCTV कनेक्ट करपाक. ओके सो बिकॉज ऑफ दॅट तुमकां सोल्युशन दिल्लो आसा. आनी दुसरी गजाल हांव वयपाचो आसा फाल्यां मोटोरेड इलेक्ट्रीक EV सायकल परचेज करपाक कित्याक आमी चिंतलेलो आसा बारीक सारीक सायकलिंगेक वयतले म्हणून. आनी यू गायज नो लोक म्हणटले अरे तूं सायकलिंग करता जाल्यार तुका इलेक्ट्रीक सायकल कित्याक जाय. सो तुमकां थोड्यांक कोणाक खबर ना जाल्यार तांकां म्हाजे ऑलरेडी नो रायट जो म्हाजो पांय आसा खबर आसा तितून ऑलरेडी रॉड आसा. ओके म्हाजो मेजर एक्सिडंट जाल्लो मेनी इयर्स अगो. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव कंटिन्यूस पेडलिंग करूं शकना. सो हांव स्लो इम्प्रूव करता बेटर सायकलिंग चलोवन म्हाका डॉक्टरांनी सांगला की सायकलिंग कर म्हणून रिगार्डींग बोन मॅरो डोनेशनाक म्हाका मातशें वेट लॉस करूंक लायल्या. सो हांव म्हाजी लेवल बेस्ट ट्राय करता फुडल्या मनशाक हांव जाता तितले हेल्प करपाक. सो या फाल्यां वयता दाखयता तुमकां सायकल कसली घेता पळय ती. ओके सद्या अंकिता रांदपाक गेला कितें रांदता तें पळोवया. भूक लागल्या सारकी फूल पावर. ओके सो तुमी पळोवंक शकता गायज आयज आमगेर आसा बांगडा फ्राय. सुशांत शेट शौर्याच्या डॅडी कडल्यान घेतलेले आमी 100 10 काय 12 कितें तरी दिल्ले तेणी. सो बरें कितले दिल्ले वा
दहा दिलेले पळय. नायस, व्हेरी नायस. गायज आयज आमगेर आसा सुंगटाचो पुलाव आनी बांगडो फ्राय. सो कितें हाडलें, काल सुंगटां हाडलेली न्हू अंकितान, थोडी सुंगटां उरलेली. सो हांवें म्हटलें पुलावूच कर. म्हाका अंकितान केल्लो पुलाव खूब लायक सुंगटांचो. आनी हे आमी भाजून खाल्ले. कितें म्हणटा ते बांगडे थोडे, आतां थोडे रातचे खाता. ओके, सो तूं मिक्सरा बद्दल कितें सांगूंक सोदता? मिक्सर सारको चडूच बरो आसा. आमी यूज करून पयलो आनी तेजो पण न्हू हांवें ऑर्डर मारलेलो आसा. आनी मेन थिंग पिजन कंपनीचो इतलो सवाय काय मेळना ते तर तुमकांय खबर आसतलें. त्या खातीर आमी आनी टायम वेस्ट करूंक ना, फटाफट वचून बाय केलें. तुमकां समज आवडलो जाल्यार आमी तेजी लिंक डिस्क्रिप्शनान घालता आनी फटाफट बाय करात, ना जाल्यार मागीर म्हारग जातलो. मागीर काय म्हाका सांगू नाका म्हारग जालो म्हणून. हय, ती हेजी CCTV कॅमेराची बॉक्साची सगळे बॉक्सां काड गो ती. चल झाडू मार थंय. चल गो, पळयता कित्याक गो? बरें जाला पळय, पशन कॅट कशें जाला पळय सारकें. पळय पेडिग्रीचो कमाल गो. सो तूं कितें म्हणूंक सोदता? माझ्या हातीन कितें आहा ते पिलग्रीम सारखे फेस सिरम. कितें जाता भितर? विटामिन C सिरम. तितून न्हू तुजी स्किन ब्रायट जाता. हे लायक जाल्यार 15 दीस यूज करून पळोवपाचे. 15 दिसां भितर रिजल्ट दाखयता. कितें म्हणते, कितें जाता कितें? आतां स्किन कोणाची आतां डल बी पडल्या न्हू जाल्यार ती डेली रातचे न्हिदच्या पयलीं रावपाचें. कळ्ळें तुका? 15 दिसान मातशी ब्रायट जाता स्किन. डल कशी दिसना, बरी ग्लोविंग दिसता. काय तुम्ही पळोवंक शकता. आतां एक्सपेरिमेंट करता म्हाका, म्हणजे ते म्हणटा म्हाका लाय आनी सायड इफेक्ट जाता. कितले दीस जाले यूज करता कितेंचे कितें पचकोव नाका. एवरीडे यूज मेन गायज गोंयान बीन घालची ना. मेन थिंग गायज कितें हांगा ही बॉटल हांवें लिपोवन दवरलेली. ती आयज लायता आसतना ह्या चोरान पयली आनी आपणाकूय लाय खंय. तुमकां काय इन्फॉर्मेशन मेळची नासली. तुमी थँक्यू म्हणा म्हाका की हांवें एका चोरी यूज करता आसतना पळयलो. दाखला. आनी हे चेडे आनी चेडवा कोणूय यूज करूं शकता. लायला ते सगळें वत्ता पळय. लायता नाका कडेन पळय, नाका कडेन. बरी जाली नाका कडेन पळय गो. पळय मरे बरी जाली तुका दाडी आहा ती. नाजाल्यार म्हाजे सगळे सिरम काबार जातले. दाडी आहा म्हणून अर्द्याकूच लावंक मेळटा. खापाडे म्हणून तुम्ही अशें लायात कितें कितें आहा ते तुमचे शोनाचे बीन कितें आहा अशें जाल्यार चोरून लावपाचें. चड व्हडलें कांय ना. ओके, सो हे विटामिन C म्हणून लायला हांवें, लावचो नासलो. विटामिन C. सो हे सिरम लावपाचें आनी सुशागान ताणून न्हिदपाचें. धुवपाचें ना. कितें करपाचें? धुवपाचें ना. रातचे पयलीं फेस वॉश करपाचें, मागीर हे लावपाचें आनी न्हिदोवन दिवपाचें. बेस्ट, टेन्शन ना. पळय काय कितें तुमकां कितें कितें हाडीत रावतात आमी सारकें. कितें म्हणटा. आनी आज के लिए बस इतना ही. हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में. तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाईट. सबस्क्राईब करा भावानो. आणि लाईव्ह येवपाची आसा आमी. अचानक केन्ना येऊ शकता. पळयत रावा. मस्ती कर गोवान्स. टाटा, बाय बाय.